sure the dengue had started from the school. We are sure there are few cases. Yesterday, after inquiring, we have 4 confirmed cases of dengue, and there are few cases they have asked to do their blood tests. But I say maximum are 10 to 11 cases of dengue in school. Any remedial measures that have been taken up? Yes, we are in touch with Portalim Health Center. They have come twice. They have fogged the area twice. They have done a thorough checkup of the whole place. And once a panchayat also they have come and they fogged the area. हायस्कुलाचो सगळो वाठार आतां नितळ केला. सगळ्यांक खंय जतनाय घेवंक सांगला. त्या दिसूच सांगला रेजिना मुदींतल्यान आमकां एक ईमेल आयिल्ली की एक 4-5 भुरग्यांक थी सस्पेक्टेड डेंग्यू जाला म्हणून आमी शुक्रार दिसूच आमची टीम गेली दनपारां 12 वरांचेर आनी आमी थी सगळे सरावंडींग इन्स्पेक्ट करून ती आमी फ्युमिगेशन केलें, फॉगिंग केलें. जाल्यार इन्स्पेक्शनाचेर आमकां कितें कळून आयलें की तांणी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगाचे पळय बॅरल्स आशिल्ले तातूंत स्टॅग्नंट वॉटर आशिल्लो, एक सिमेंट टँक आशिल्ली, तातूंत आमकां 2-3 ठिकाणी आमकां ब्लिडींग मेळ्ळें. म्हणून हांवें म्हणलें आनी एक 5-6 दिसांनी आमी परतें फॉगिंग करता. त्या कारण ताजेनुसार आमी काल परती गेली, सेकंड विजीट मारली स्कुलान. जाल्यार थंय आमकां थोडे जाग्यांनी मेळ्ळें ब्लिडींग, जशें की फ्लावर पॉट, कोकोनट शेल्स आनी ग्लास पीस कितें आशिल्लें थंय आमकां मेळ्ळें. वी हॅव ऑलरेडी डन IEC इन द स्कूल. सगळ्यांक आमी एज्युकेशन दिलां तेंच्या स्टाफाक. कंप्लेन येयला म्हणजे थिंगा रेजिना मदीं स्कूल आहा थिंगा भुरग्यांक इवन ब्रादराक डेंगू जाला, थोड्या मलेरिया जाला. सो आमी आयज इन्स्पेक्शनाक गेलोले विथ पंचायत बॉडी, थोडे आमचे मेंबर आसलोले. आमी सरप्रायज विजीट इन्स्पेक्शन दवरलेले. सो थिंगा कन्स्ट्रक्शन वर्क चालू आहा आनी थिंगा उदक आहा तेंगेले हितून. सो आमी तांकां कोण ते बिल्डर आहाय तांकां आपयन हाडला आनी आमी तांकां स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिल्या विदीन 2 days तर तुमी हें क्लियर कोन्नाय वो तर तुमी कितें इश्यू आहा तो तर सॉर्ट आवट जायना जाल्यार आमी स्ट्रिक्टली तुमचेर एक्शन घेता. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.